काल आम्ही ऑलरेडी बंदीखान्याचे निरीक्षक जे आसा तांकां आमी लेटर दिले आनी तशेंच आमी डीजीक दिले. पण मागीर आमी चौकशी बी केल्ली की एखादो मनीस सामको सिनियर किन्नर तो कितल्या जाणांक 16-17 जाणांक ताणें मारले आनी तितूंतली 3च हितून ताका सजा जाल्ली आसा. आनी असल्या मनशाक फक्त 10,000 शिवरिटीचेर त्या फादरान ओल्ड गोवाच्या फादरान आपल्या इन्स्टिट्यूटार हाडून दवरलेले आसा. खरें म्हणून जाल्यार असल्या लोकांक पनां दिवप आनी बायलांचेर अत्याचार करता ताका पनां दिवप हे फादराक कितले पर्यंत बरें दिसले. आनी आतां हांवें पीआयक विचारले, सर म्हणटा तो तुमच्या ओल्ड गोवा जाग्यार आसा, तेजे तर घर ना, घर लोकांनी जाळून उडयले. घर जाळून उडोवचे उडोवन तेजी बायल हांगा ना, भुरगीं हांगा ना, तो आतां भायर येयलो तो कोणाक लागून, कित्याक लागून तो भायर येयलो, कितें आसा तेजे हांगा, तेजी खंयची फॅमिली ताका दाराक घेना, जाल्यार फादरान ताका कित्याक हाडलो, कसले गरजे. म्हणजे तेणे आनी मागीर ओल्ड गोवा पीआय विचार तुका पीआयन सांगलें म्हाका ना तो हांगा येयल्या उपरांत आमी फक्त सायन घे. हांवें म्हणलें तो सायन घेतल्या उपरांत तुमी तेच्या वांगडा भोंवता ना. तेणे सायन मारप आनी मागीर चेडवां खंय आहा ती पळोवंक भोंवप आनी तेंचो मागीर खून करप. 21 दीस ताका दिल्ले आसा. कित्याक ते 21 दीस, कितें करपाक ते 21 दीस, 4-5 दीस ओके चल, एक ह्युमॅनिटरी रायटा प्रमाणे एक 4 दीस दिले ओके आहा. हे कितें आनी कोण हाडटा, एक फादर हाडटा. म्हणजे कांयच दया माया काय ना, बायलांक गगो इतले तेणे हे करून उडयले तेजेर काय ना. आणि इतलो चतूर तो, इतलो चतूर की तेणे कांयच आपले म्हणजे हे दवरले ना, पुरावा दवरले ना. आम्ही म्हाड्डोळाच्या पाटील पीआय पाटील, संजय दळवी, भुईंबर पीएसआय असले तेन्ना तांकां सांगता आम्ही रानांनी भावल्या आणि अक्षरशः आम्ही बॉडी थंय पळयल्या, फक्त हाडां आसलेली, कांयच ना. आणि इतल्या भितर कोण पावतलो अशें चिंतूंक येतालें. पण 3 दिसाच्या नाटकां अशा बायलांक मारून उडयल्ल्या आणि असल्याक आतां पॅरोलाचेर सोडला. कितपर्यंत बरोबर आसा हे. 4 दीस ओके, 21 दीस आणि 10,000 म्हणजे काय ना. असल्या लोकांनी क्रायम करप आनी 10,000 आणि आमच्या सरकारने मातशें करत लाखांनी मागतात. हे कितें नाटक. फादर ओल्ड गोवाचो फादर आसा तो आणि त्या आपल्या हितून इन्स्टिट्यूटान तो तसो हाडटा, खुबश्या लोकांक हाडटा तो ना न्ही. पण हेका हाडप तेणे 21 दीस न्ही. हांव म्हणटा चल फादराक दिसता माणुसकीच्या दर्ज्यान तेणे एक हाडलो, चल बरें आहा. 4 दीस तरी तूं 21 दीस हाडटा, कितें करपाक, कसली नाटकां करपाक. आनीकूय बायलांचेर तेणे सोद घेवपाक. अरे विक्टीम जेणे कंप्लेन केली तुमकां दिसना ते कितले भयभीत जाल्ले आसतले. लास्ट टायमार ताका धमकी दिल्ली जेलीनसून तेणे, कितें म्हणून भायर सरतकूच तुका कितें तें दाखयता म्हणून, भायर सरतकूच तुका कितें तें दाखयता म्हटलेलें. तेन्ना ताका आमी सांगलेलें की तूं आपलो नंबर चेंज कर म्हणून. पण म्हाका सांग तेजो नंबर खंयसून तरी तो काडटलो, तो चतुर मनीस काडटलो, परत ताका हॅरसमेंट करपाक. ताका भायर हाडप म्हणजे येना. तेजी हांगा बायल ना, भुरगीं ना, कोण ना, घर ना, दार ना, सगळी सैरांनी ताका भायर केला. गांवान अक्षरशः तेजे घर जळयल्लें आसा. मागीर कितें तो कित्याक भायर येता, कसल्या गजाली, राव मरे भितर बरो. आनी आतां एक म्हाका सांगीन दिसता, प्रेसाक मुद्दम हांव सांगूंक सोदता की तो न्ही पयलो दिसताले पळय पोले बिले पडलेलो हे कसो, पण ते रूप न्हू तेजे कंप्लीट चेंज जाल्ले आसा. तो भितूर न्ही आतां रावण न्ही तो गोरो जाला आणि तो आपल्याक स्वताक सलमान खान म्हणून घेता. तो महानंदा नायक स्वताक सलमान खान म्हणून घेता जेलीन आणि तो एक्सरसाइज बी करता. हांव म्हणटा हेजो फोटो आता ताका तुम्ही भायर काडला न्ही सगळ्या पेपरांनी बी घाला हो असो दिसता म्हणून आणि पुलीस स्टेशनार बी दिया. लोक ताका लागून भिरांत हितून आसा. आणि असल्याक तुम्ही अचानक लोक ताका पळयतले जाल्यार वळखचे ना. हांव गेल्ले जेलीन, सडनली हांवें ताका पळयलें, हांव वळखूंक ना ताका. कित्याक हांवें 3-4 केशीन हांव तेच्या वांगडा भोंवला फोंडा पुलीस स्टेशनार. मॅडम म्हाका सांगा पारोल कोण दिता, पुलीस दिता? ना यांच्यानी न्हू बंदीखान्याचे निरीक्षक जे आसा ते दितात न्ही. कोर्टानसूनय मेळूंक ना ताका ते ना, कोर्टान दिवंक ना. ते कोणे तरी एप्लिकेशन घालप, तेजेर मागीर डिस्कस करप. तितून खरें म्हणजे जाल्यार डीजी आसूंक जाय आसले, खंयच्या पुलीस स्टेशनार तेजी एनओसी आसूंक जाय आसली, तांकां सगळे डॉक्टराचे हे आसूंक जाय आसले, सगळ्यांचे एनजीओक आमकां तरी आपया मरे तुम्ही असले सगळे करताना. कळया मरे लोकांक ताका पॅरलाचेर धाडटा. 21 दीस तुम्ही सहज तुमकां जाय तशें करता आणि दिता. रिजेक्ट जाले. लास्ट टायमार हे जाले तेन्ना आमी बोवाळ मारलो तेन्ना 1 लाख रुपया ताका हे दवरलेले म्हणजे शुअरिटी. आणि आता 10,000 काय न्हू, चला बोवा अशें ते भंय आसा. सगळ्यान पयलीं ते विक्टीम तेणे आमच्या उजीर त्या म्हाजे जे असिस्टंट असलेले हिना शेख
त्याका सरळ त्याने सांगलेले आपूण मॅडम कितले दीस भितर उरतलो हांव भायर सरतलोच करता हेजे कल्याण आपूण म्हणून मागीर त्याने ताका सांगलेले तू तसो करी तू परत त्रासान पडटलो खंयचे बेजिसार आता खंयच्या बेजिकाचेर ताका कितें सोडला ते आमकां कांय खबर ना पण इतले हांवें ओल्ड गोवा पीआयक फोन मारलो आनी पीआयक सांगलें हांवें सर तुमच्या एरियान आहा न्हू तो हय म्हणपालो येवन ते सायन मारून तो गेलो आमले त्याडे बेश्टी सायन मारून वचो की तुमचे कडेन 2 वरां बसो ना सायन मारून त्याडे प्रेझेंटी हांगासर दाखयल्या आमले सायन मारल्या उपरांत कितें ताणें जगार भोंवप चेडवां खंय आसा तांकां सोदप 21 दीस चॅक करतलो 21 काण करतलो तो करचो ना कित्याक आनी तेजें नाटक 3 दिसाचें एका ते चेडवाक ताणें हेरले जाल्यार ताका तो पयलीं पळयतालो आनी अशी चेडवां तो वेचतालो जेंची वय जाल्ली आसा 30-35 कडेन वय जाल्ली आसा आनी जांकां लग्न जायना मातशी सादारणशी दिसता असल्या चेडवांक तो हें करतालो आनी पयले फावटी तांकां सांगतालो आपूण तुज्या मोगान आसा फाल्यां तूं तुजें सगळें भांगर घाल आनी यो म्हाजे लोक तुका पळोवंक सोदता मागीर दुसरे दिसा फुडें ते आपल्याक आशेन चल कोण तरी आपल्याक सोयरीक धाडली म्हणून आशेन ते आपले आसलेले नासलेले भांगर घालून तेज्या वांगडा येताले सडनली मागीर तो ताका सांगता आगो कितें करूं आमचो तो एकटो सोयरो पिड्ड्यार जाला मुगो नाल्यार ती सगळीं जाणां मुगो थंय गेल्या तुका आतां फाल्यां येता चल आतां तूं येयलात तूं न्हेसन न्हू आमी थंय वचोन बसोया मातशें गो आमी दोगांनी एकठांय जाली आतां हांव तुज्या वांगडाच लग्न जातलो आनी काय ना आनी मागीर तुका मारू गो अशें म्हणून तेजोच दुपट्टा घेवन तेज्या गळ्यात तो आवडटालो तिसऱ्या दिसा नाटक खलास असले तेजे हे असलेले आणि असल्या मनशाक तुम्ही 10,000 शिवरती फादरांनी गलती केली की तुमच्या दिसा चूक mistake चूक केली असं मला वाटतं सगळ्यांनी चूक केली कोणी मागतो चल त्याला देऊया एक माणुसकीच्या दृष्टीने ह्युमन राईट प्रमाणे चल देऊया म्हणून 4 दिवस द्या ना तुम्ही ऑब्जेक्ट जे ऑफिसर आहे बंदखाणीचे ते निरीक्षक IGB जे आहे लोक ऑब्जेक्शन आणलं पाहिजे ना काय आहे आणि 10,000 म्हणजे सामकेच हे काय न्हू तेजी बायलांक इतले मारले तेजो काय ना तुमका म्हणजे बायलांक अशें मारप यांच्यानी तर असं तुमचो हेतू झालो